जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, माई मोगाची येवकार तुमकां आयच्या मिसा समारंभाक. हे मिसांत वांटो घेतना जोआकीन डिसोजा हे आमचे बाप असो तुमी मागता म्हयन्याचो उगडास ताची गोची कोत्तात. सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणान ताका वांटो दिवंक मागतना आमचो सोंपून गेल्लो भाव नोलास्क विएगस ताजे पासत मागुया. सर्गीच्या बापान आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो भागेली ताका करूं. आज वाडदीस समारंभता इजाबेल डिसोजा तिचे पासत मागुया. देवाचो आशिर्वाद आनी कुडी आत्म्यांची भलायकी तिका. भाव भयणीनो, आज आमची निमाणी तयारी आमी फाल्यां भितर सरता. हे पवित्र दिन पास्कांचो गूट समारंभ हे 3 दीस निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आनी पवित्र सोनवार. हे 3 दिसांक आमकां एकूच थावें जाता आनी तें म्हळ्यार देवाचो संपूर्ण मोग आमचे सवें आनी ह्या मोगाक आमचो जबाब. आमी कसो जबाब दिता, जावं तो निमाणो ब्रेस्तार, जावं तो जेजूच्या कुश्टा मरणाचो शुक्रार, जावं तो ताच्या जिवनपणाचो आयतार. हे आमकां दाखोवन करता आमचो एक एकल्याचो देवान कितलो मोग केला आनी करीत आसा तो. ही व्हडटी गोडदित्वां आमी ह्या दिसांनी समारंभतना आमचें मन काळीज आयतें करुया आनी देवाची कृपा आमचेर ओत्तेली. हे कृपेक आमचें काळीज उक्तें दवरुया. ही चिंतनां मनान धरून ह्याची निमाणी तयारी आमची बरे भशेन जावंक आमच्या मनाक काळजां बापाक उबारतना माय मारिया आमचे सर्गीची आवय खुर्सा मुळी ती उबी आसली. जेजूक तिणें सांगात केलो, तिणें आमकांय सांगात करूंक आनी पास्कांची परब व्हरता बरीच आमकां जावं तिचो आदार आनी मोजत मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एक गोडयोगीच रावन आमच्या मनांतली मागणी आमची गरजो बापाक उबारुया. भोव करून हे 3 दीस पवित्र 3 दिन बरे भाशेन आमी सारूंक सगळ्या ताळगांवच्या भाव भयणांक देवाच्या आदीन करुया. हे 3 रितींनी बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक, आमचें भक्तीपण वाडूंक, आमच्या घरांनी आमी बरे भाशेन सोंसणीकायेन जियोंक
आमकां कृपा मागुया. सोर पदवीधरा देवा, आमचे मोगाळ बापा, आमचे खातीर खुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोळ मोडलें. तुजे उगुनीत जाणवायेचे आनी मोगाचे येवजणे पासत आमी तुका दिन भासता. आनी ह्या दिसांनी आमच्या सोडवणीचे गूट आमी नियाळटना आमचे सांगताक तूं राव. आनी जिवन जाल्ले जेजू सांगताक एक दीस आमकां पुनर्जिवन कोर म्हूण मागता. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनान. देवाचें उतर आयकुया. इसायस प्रवद्याच्या पुस्तकावयलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका कोरेशिसाची जीब दिल्या. तोकलेल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो तालो आयकूंक कोरोशीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उकडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मातोल्यांक हांवें म्हाजी पाट दाखयली. म्हजे खाट पिसुट्टेल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्यो कोतेले आनी म्हजेर तिपी उडयतल्या तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरो जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें कोत्ता जायत पळय जाल्यार बरोबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जायत तर ताका म्हजेशी येवून दी. दोनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारून फुडें सरतलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको. म्हज्या काश्या आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीज. तुका केणटा ताच्यो केण्यो म्हजेर पडटा. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतलो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बोजवून दीत म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें कांवक ताणें म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे ताणें म्हाका पिवूंक दिलो शिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वखाणटलो. हें पळोवन कालती मनशां सोंसतलीं. देवाक सोतेल्यांची काळजां आनंदान जियेवतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बल्यांची मागणी. सांकल्यांनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नमान तुका आमच्या राया. तूं बापाक घालतो जालोय. शांत मेंढराक मारूंक वता तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मात देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. 12तलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादनिकाशी गेलो आनी ताणें म्हळें हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार
तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस सावन ताका धरून दिवंक बरो सोयेग जुदास पळोवन आसलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा जेजू लागीं विचारूंक ते आयले, तुजें पास्कांचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून तांकां सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला, म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी तो जेवता खाता आसतना ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबर कोंती बरीच जाले आनी एकलो म्हणूंक लागले, सायबा हांव गायतो. ताणें असो प्रतिपाल केलो, म्हजे बाराबर ताटांत हात घालता तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलेलें आसा ते प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतले जुदासानूय अशें म्हळें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंनूच सांगलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एकूय रबाय आसलो. रबाय म्हणटालो जुदेवांचो पाद्री, जुदेवांचो शास्त्री. ह्या रबायन खंय गांवांतल्या एका गिरेस्त मनशाक आपयलो. तो चड गिरेस्त आसलो पूण चड हिमटो आसलो. आपल्या लागीं गिरेस्त आसा ती आपलीच कशी लेखतालो. देखून ह्या रबायन खंय ताका आपयलो आनी तो गेलो. कित्याक ताका तांचो गुरुजी, तांचो जुदेवांचे कायदेशास्त्री पाद्री ताका तो गेलो. ताणें खंय ताका आपल्या कुळांत व्हेलो आनी कुळांत तान खंय आपल्याच्या रुमांतल्या आरशांतल्यान पळयलें, तूं कितें पळयता भायर? आनी ताणें सांगलें, खंय लोक चलता, भुरगीं आहात, जाणटी आसात, लोक भोंवता येता, दिश्टी पडटा म्हाका. मागीर खंय आनीक एक आरशाशी गेलो, खरो आरसो, मिरर. आनी ताचे लागीं विचारलें, खंय आतां कितें पळयता तूं? आनी ताणें सांगलें, खंय हांव म्हजेंच रूप पळयतां आरशांत. ह्या आरशांत हांव म्हजेंच रूप पळयतां. त्या आरशांत लोक भायर भोंवता येता तो म्हाका दिसतालो, पूण ह्या आरशांत म्हाका म्हजेंच रूप दिसूं येता. तेन्ना खंय ते रबायन ताका सांगलें, जेन्ना तुजें मन उक्तें आसा, विशाळ आसा, तेन्ना तुका सगळीं मनशां दिश्टी पडटात. पूण जेन्ना तूं तुजेंच चिंता तेन्ना तुका तूंच दिश्टी पडटा. आनी सांगलें, खंय हो आरसो कहो केला तूं जाणा तूं? ह्या आरशाच्या फाटल्यान सिल्वर पावडर आसा. तो सिल्वर पावडर दुसऱ्यांक पळोवपाचें ब्लॉक कोत्ता आनी देखूनच तुजें रूप तुका दिश्टी पडटा. भाव भयणीनो, आमी दोनूय आरशांनी पळयता. आमचे घराचे आरशे आसात, तातूंतल्यान सकयल कोण आसा, सकयल कोण येता वेता, कोण झगडटा, कोण भोंवता खेळटा, ते आमी पळयता. आनीक दुसरो आरसो आसा आमच्या घरांत, त्या आरशांत आमी आमचें रूप पळयता.
भाव भयणीनो, गिरेस्काय, दुडू, आस्त, क्रेज फॉर मनी, अटॅचमेंट टू थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड कितें कोत्ता? देवाचेर आमचे मुखामोळ पळोवंक, दुसऱ्या सोबे आमी उदार जावंक इज अ ब्लॉक. आमकां तर अटॅचमेंट आसा वस्तूंक, आमकां तर क्रेज आसा पयशांक, दुडवांची आस लागल्या, जाल्यार आमकां देवूय दिश्टी पडना आनी आमची भाव भयणां दिश्टी पडना. पूण कोण दिश्टी पडटा आमकां? आमीच. अशेंच कितें आयज जुदास इस्कारियोता सोबींक घडलें. जुदास इस्कारियोत 30 रुपयाच्या नाण्यांक लागून आपल्या दोनयाचें एके भाशेन रुपूच विसरता. आपलो गुरू, तुमी म्हाका कितें दिशात, हांव ताका दाखयन जाल्यार. आनी ते म्हणटात 30 रुपयाचे नाणें, ते तो घेता आनी एके भाशेन आपल्या गुरुजीक विकता. ताचो गुरुजी तांकां 12 जाणांक तयार करतालो सर्गीच्या राजा खातीर. पूण जुदास खंय तरी आपले विजन चुकता. जेजू सांगतालो, तांकां सांगतालो, स्वर्ग राजाक थेवे तयार करात. जंय तुजे थेवे आसात थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जुदासाक आनी हेरांक सांगतालो. पूण ताचो फोकस गेलो. ताणें जेजूचेर दवरूंक ना. आस्त जाली दुडवांची. आनी आस्त जाली तेन्ना बाबा भयणीनो, मनीस कितलोय काळा पडूं येता, कितलोय काळार पडूं येता. आमचे दिसा दिसपट्टे पेपरांचेर आमी वाचीत आसता कितले आज आमच्या भारतांत जावं ते सरकाराक फटोवन नाच जाल्यात, भिवन पळोवन जियेतात. इतली आस जाली तांकां खबर ना आपल्याक भोण कोण आसा. आपूण कोणाचे तरी पयशे विबाडटा. एवरीस, ग्रीड, अटॅचमेंट लुजीस आवर सायट. अशेंच कितें बाबा भयणीनो जुदास इस्कारियोता सुद्दां. इतलेंच न्हय, जुदास इस्कारियोत 12 मदलो एकलो आसलो. He was one among the 12. He was one in the closest circle of Jesus. लागशिलो जेजूचो शीस. आनी आमी घोडये बसून चिंता, शी व्हेरी बॅड. पूण ही आस्त हो अटॅचमेंट ताचे गुरुजीक पुरान विकूंक लावन दिवंक तो फुडें सरलो. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जेजूचे पाटलावदार. आमी सगळ्यांक क्रिस्तांव म्हूण भाग आसा, नांव आसा. क्रिस्ताचो हांव क्रिस्त, हांव दुसरो क्रिस्त. जायते फावटी आमीच क्रिस्ती भावार्थी, आमीच क्रिस्ती भावार्थी जायते फावटी जावं ते दुडवांचे आशेन, जावं ते पदवेचे आशेन, जावं ते संवसारीक वस्तूंचे आशेन वी कॅन गो एट एनी एंड. कितेंय करूंक तयार आसता. दुसऱ्याचो जीव काडूंक पुरान, दुसऱ्यांक नाच करूंक पुरान. जायते फावटी भितरलेच आमचेच आमी जायते फावटी पवित्र सभेचेर आड उलयता. जायते फावटी आमी वी आर इनसायडर्स. वी आर मेंबर्स ऑफ द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. वी आर द चर्च. आनी चर्चींत आसतना आमी भितरलेच जावन एकामेकाक खाला आपटिता, एकामेकाचेर निड्डुकाय करता.
भाव भयणांक एकामेकाक पडोना, शेजाऱ्यांक पडोना. पूण आमी क्रिस्तांव, वी आर इनसायडर्स. जायते फावटी धाकटुली आस्त बाटाची, दुडवांची. आमचो रितीराक आयिल्ले फादर सांगताले, घरांत मरण घरांतूच आसतना हुस्को पयशे खूंय आहाय बापायचे, पयशे खूंय आहाय मांयचे, भांगार खूंय आसा मांयचे, कोण ओत्तलो तें, कोण डिवायड करतलो. ही एक पिळा बाबा म्हणून. आनी दॅट कॅन टेक अस टू एनी एंड. कितेंय करूंक आमी तयार आसा, संबंद तोडूंक तयार आसा. आर नॉट वी इनसायडर्स? आर नॉट वी पार्ट ऑफ समटायम्स लायक जुदास इस्कारियोत? आज घरा वयता आसतना, निमणी तयारी करता आसतना भाव भयणीनो, पवित्र सभा आमच्याय दोळ्या मुखार हाडटा. आमकां पयशे जाय, आमकां घर जाय, आमकां बाट जाय, आमकां इल्लेशीं जाय. कितलें माप मेजप पडना तितलें जाय तें पड. आनी कितलो आमचो भाव भयणी हे कोविड-19 नाच जाली. घोडये भितर, खिणा भितर हॉस्पिटलांत गेल्लीं, हॉस्पिटलांनी पोत्तून पावूंक नात. जायते फावटी तांच्या गोच्च्यांक पुरान खबर ना तांचे पयशे खंय आसात. कांय जाणांचे पयशे स्विस बँकांत आसात. स्विस बँकांत आशिल्ले पयशे फकत तूं जाणा तो आंकडो, आनी कोण नकळो. म्हणजे ते तशेंच उरले. कोणाकूच ताचो लाव घेवंक जायना. ही गोत प्रत्येक मनशाची. जंय तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. भाव भयणीनो, पवित्र 3 दिनांत आमी भितर सरता आसतना आमकां कृपा मागुया. वी आर इनसायडर्स. वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मिस्टिकल बॉडी ऑफ जिजस. जाल्यार आमीच पयले सुवातेर पवित्र सभेंत जेजूचेर आमचें लक्ष दवरून, सर्गीच्या वस्तूंचेर आमचें लक्ष दवरून, दुडवांची गिरेस्तकायेची एटॅचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स तांचो फावो तितलोच उपयोग करून आनी सर्गीच्या राजाक आमची पावलां मारूंक. तोच जेजू जो म्हणटालो वाऱ्यावेले सुकण्यांक गोंडेर आसात, कोल्यांक दोली आसात, मनशाचे पुताक आपली मान बागोवंक कांयच ना. विंगडो खुर्सार मेलो. कोण? दोनयाचो दोनी, राजांचो राजा, स्वर्गा संवसाराचो दोनी मनशा मुखार, आपलेच रोसनी मुखार विंगडो जालो. आमी संवसारी आस्त आनी दुडवांची आनी पयशांची भांगाराची आशेंतली मेकळी जावं तो आमकां आज कृपा दिता. हे मिसान तोच आदार आमी मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. आमचे 2 हात उबारून. C1 पान 28, C1 पेज 28. आमचे 2 हात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पडूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजात पेरूया. ताच्या मोगा
भणी भवनू आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक बरी मोहिमेन आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या दारां सर्वेस्पर मानून घेवया. सर्वेस्परा आमचे बापा, जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचे दीस लागीं पावले. आयज आमी तुका भेटयता ती ही देणी उंडो आनी सोरो दोयेन तूं मानून घे. हे गुटांत आमकां मेळटा तो ताचे कोश्टा मोन्नाचो फोड आमचे भक्तिवंत जिणेचे चालीन दिसान दीस वाडोसो कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. ताचे जिवीत दितेल्या मोन्नाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेले आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वोडतीं घोडतीत्वां सोडवणीची आमी भोगतीन समरमतांव ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दलबार संतोशान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा स्वर्गार. तांचे वाखणणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आतां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. म्हणजे रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुजे खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा,
फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेस्परा तुझे चाकरांक जोआकीन डिसोजा आनी नोलास कुवियेगसांची काकलूत कर. तांकां तुवें संवसारांतले आपूण बेले बावतिजमान बरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच आतां ताचे बरोबर ते पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. भाव भयणीनो, देव आमचो मोगाचो बाप आनी ताचो पूत जेजू आमकां स्वर्गीय राज्याची वाट दाखयता. जंय तुजें तेवे आसात थंय तुजें काळीजूय आसतलें. संवसारीक तेव्यांक साणूस लागता. संवसारीक वस्तूंक दुडवांक चोर येवन फोडून व्हरता. स्वर्गार तुमकां तेवे तयार करात जेजू आमकां सांगता. आमचें मन काळीज स्वर्गीचे वस्तूंचेर दवरूंक आमकां शिकय म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणान आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. जेजू मोच्या जेजू गांवच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55.
प्रार्थुया. सौर पदवेदार देवा आमचे विश्वासी बापा, आमी तुका समोर पिला तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमोर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. हे मोहिमेंत अमोर जिवीत पुनर्जिवंतपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवंसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे दिरान चलूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. मातशें बसुया. आज तिसरो दीस कुमन्यावांचो. पाद्री भाट, येवजण, मुलाती, नायराले मोरोड, माशेदाले मोरोड आनी केरांत आमी चौगूय यादनीक ह्या वाड्यांनी वेतल्या कुमन्यां वांटून. बामणीनो फाल्यां निमाणो ब्रेसतात. फाल्यां सकाळीं मिसानांत, फाल्यां सांजे व्हडलो दोबाजो 5 वरांचेर. 5 वरांचेर आमी सगलीं ताळगांवकारां एकूच फामील कशी जेजूच्या रात जेवणाचो समारंभ करतले. थंय आपोस्तलांचे पांय धुवप आसतलें आनी मागीर आमी मिरवणूक काडून जेजूक हांगा इगोर्जेन दवरतले. दुसरें मीस इंग्लीश भाशेंत 6:30 आनी तिसरें मीस 8 वाजता. फाल्यां सुटी आसा. मोर इज अ पब्लीक हॉलिडे, आंबेडकर जयंती. फाल्यां तशेंच शुक्रारा दिसा बरे भाशेन हे सगळे रितींनी वांटून घेवंक वावुचें. आमकां तुमचो आदार जाय. वॉलंटियर्स 2 वस्तू आसात. पयले सुवातेर कोदेलां घालूंक माटवांत आमचीं आसात हांगा आनी आनीक थोडे हाडून दवरल्यांत माटवा उपरांत आमी ती मांडुया बरे भाशेन. डिस्टन्स दवरून जाता ते भाशेन आमी ती घालुया लोकांक फावो ते भाशेन बसपाक. म्हणटच वी वील नीड वॉलंटियर्स इन द मॉर्निंग. 9 वरांचेर सावन आमच्यांनी हो धाकटुलो वावर करूं येता. ही कोदेलां माटवांत मांडपाचें काम. तशेंच उगडास कोत्ता लँथन बॉक्सीस तुमकां दिलेली ती लँथन बॉक्सीस फाल्यां हाडपाचो दीस. आमी आमचें उदारपण दाखोवया आनी गूड समॅरिटन फंड हाचे खातीर आमचो तेंको आमी दिवया. वर्सूय भर जायतो लोक ताळगांवचे इगोर्जेक येता. खंय खंय सावन आमचोच न्ही जायतो लोक येता. फादर आपल्याक वखदांक पयशे दी, आपल्याक रेशन घेवपाक पयशे दी. तुमी आसनात म्हणटो पूण लोक येयत आसता आनी खंयच्याय वेळार येता. आमच्यानी तांकां धाडोवंक जायना. 2-5 देखून येतात. वखदांचें बील घेवन, फार्मासीचें बील, दोतोराचें बील घेवन. थोडे फावटी जेन्युइन केसीस, थोडे फावटी घोडे आमकां गमना. ओलो फंड कोणाची गरजेक जावं आमचे गरजेक आनी दुसऱ्यांचे गरजेक आमच्यांनी वापरूं येता. म्हणटच हे वावराक तुमचो तेंको. दुसरे सुवातेर आमी पास्कांची रातीक पवित्र करतलें उदक. जायतो लोक येता आसतना बॉटली घेवन येता आनी मागीर धांवन वेता तें उदक भरूंक. हे फावटी आमी प्रत्येक घराक एक बोतली दितले. पवित्र केल्ल्या उदकाची, पास्कांची रातीक पवित्र केल्ल्या उदकाची बोतली तुमकां दितले. पूण ते बोतलीचेर बरयलेलें आसतलें पवित्र उदक म्हूण. ते बोतलीचेर बरयलेलें आसतलें तुमकां पास्कांची पोरबी आनी आमचे ताळगांवचे इगोर्जेचें नांव. म्हणटच हें पवित्र केल्लें उदक पिवंक न्हय, आमच्यांनी घरांत दवरूं येता, तें वापरूं येता, आमचे गरजेक वापरूं येता. पास्कांची रातीक केल्लें पवित्र उदक तें. म्हणटच हेंय काम करूंक तुमी आमकां तेंको दिवचो म्हूण आमी मागता. फाल्यां निमाणो ब्रेस्तार जेजूच्या कुश्टा मरणाचो, जेजूच्या रात जेवणाचो समारोप. आनी फाल्यां खुशाल दीस जेजून फादरीपण घडलें, जेजून मीस घडलें, जेजून मोगाची आज्ञा दिली, आपल्या शिसांचे पांय धुले, जुदासाचे पुरान पांय धुले, पेद्रूचे पांय धुले. पेद्रू म्हणटालो तुजे पासत हांव जीव दिवंक तयार.
आनी जेजू ताका सांगता 3 फावटी तूं म्हाका नाकातलोय, ओडको ना म्हणटलो. आनी हे पेद्रूचे जेजू पांय धुता. पेद्रू म्हणटा म्हजे पांय धुव नाका. जुदासाचे पांय धुता. 30 रुपयाचे नाणें घेवन तो उमो घेवन म्हणटलो आसलो, हांव उमो घेता ताका दुरात. तांचे पांय धुता जेजू. आनी मागीर ही मोगाची आज्ञा ताका दिता. आमी तशेंच भाव भयणीनो करूंक हे पवित्र 3 दीन बरे भाशेन भक्तीपणान सारुया. एकामेका सवे कोश्टवतल्या आनी आमचे खातीर मरून जीवन जाल्ल्या जेजूची गोवाय जावंक ताचो उपकार पळोवया. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमची भेटो फाल्यां जातली त्यो आनी तशेंच पास्कांचो आशिर्वाद ही सगळी मांडावळ नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. तुमच्यांनी ती पळोवं येता आनी बरे भाशेन हे 3 दीस भक्तीपणी सारुया. शेवटाचे गायन गावया. जेजू मोज्या तुजेर हांव पाती येता. I 9 पान 119 I 9 पेज 119.